पहिले म्हणजे सगळ्यांक धन्यवाद करता, सगळ्यांक आभार मानूंक सोदता सगळ्यांचे, जेंच्यांनी सगळे गोंयचे लिडर, आमचे नॅशनल लिडर, तेंच्यांनी सपोर्ट दिलो, तेंचो पाठिंबो असलो सगळ्यांचो. आनी सगळी आमची महिला कार्यकर्ता स्पेसिफिकली खूब काम केलें. आनी आमी मेंबरशीप ड्रायव्ह आमची लॉन्च जाल्ली सप्टेंबरान ऑल इंडिया महिला काँग्रेसची, आनी मेंबर्स करपाचे आसले आमी. त्या मेंबरशिपाच्या आदाराचेर ती निवड करपाची आसली कोण महिला अध्यक्ष जातलेची. आख्ख्या गोंयान म्हाजें मेंबरशीप चड जाल्लें आनी स्टेटीन नंबर 1 आसलें आनी ऑल इंडिया नंबर 8 रँक येयलो म्हाजो. आनी तेज्या आदाराचेर तेंच्यांनी केलें. पण हें आसून सुद्दां बाकीच्यांच्या सगळ्या लिडरांनी सपोर्ट केलो. नॅशनल प्रेजिडंट आमची अलका लांबा, मागीर हांव मुद्दम मेन्शन करूंक सोदता सोनिया गांधी, रिस्पेक्टेड प्रियांका गांधी, रिस्पेक्टेड राहुल गांधी, आनी आमचे नॅशनल प्रेजिडंट मल्लिकार्जून खरगे, मागीर जेंच्यांनी ऑर्डर काडली ते आमचे AICCचे इन्चार्ज KC वेणुगोपाल, मागीर आमचे हांगा गोंयचे AICC इन्चार्ज श्री माणिकराव ठाकरे, डॉक्टर अंजली निंबाळकर, आमचे गोंयचे अध्यक्ष अमित पाटकर, आउट गोईंग महिलाची अध्यक्ष बीना नायक, लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलेमांव, मागीर MLA सर कार्लोस, MLA आल्टन, सगळ्यांनी आनी आमच्या मॅक्झिमम महिलांनी खूब हेल्प केलें आनी सपोर्ट केलें. सपोर्ट असल्या कारणान जाता खुबश्यो गोश्टीचो. हांव एक म्हणटा ते आभार मानता, आनी दुसरें ही रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाका दिला ती हांव एक्सेप्ट करता एक विनम्रतेन, आनी सगळ्यां बरोबर बसून डिस्कस करून एक मिटींग करून आतां फुडलो प्लॅन काडपाक जाय म्हाका. सो आतां तुमी सांगलें तशेंच गोंयान काँग्रेसूच सत्तेर ना गेली 15 वर्सां. सत्ता आसता थंय लोक आसता, हें आमी अग्री करूंकूच जाय. सो हे खूब मोठी जबाबदारी आसा, मोठी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. सगळ्यांक एकठांय करून एक म्हजो मेन विजन आसतलो की स्त्री शक्ती जी आसा ती अजून बळकट करपाची. नवीन फेस, नवीन लिडरशीप महिलांची आमी एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून जाता तितली महिलाच आनी आमच्या मदीं एनरोल करतली मेंबरशीप ड्रायव्हान. मेंबरशीप ड्रायव्ह लॉन्च जाल्लेच आसा, आनी महिलाचें सशक्तीकरण हे आमचो मेन आसतलो टॉपीक. पण महिलांचे आमी इश्यूज, आतां एक नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडंट पयलीं आसल्या कारणान आमी खुबशे महिलांचे इश्यूज घेतलेले आसा. मागीर महिला सेफ्टी आसूं, दरवाड आसूं, म्हारगाई आसूं, अनएम्प्लॉयमेंट आसूं, सेफ्टीचे जाल्यार आमी एवरीडे इश्यूज पळयता. म्हणजे पेपर ओपन कर, न्यूज पेपर जाल्यार दिसता की आयज खंय कोणाक मॉलेस्टेशन जालां, अब्यूज जाला, रेप जाला, किडनॅपिंग जाला, अशें चालू आसता. सो हे सगळे मुद्दे घेवन बायलांचे मुद्दे मिडिया समोर हाडप, गव्हर्मेंटा समोर रेज करप, हे आमी करतली. आनी विचार धरून 2027 इलेक्शनाचो विचार धरून एक पार्टी ऑर्गनायझेशन स्ट्रॉंग करप हे म्हजो मेन विशय आसतलो.